They are the future of India and the world. Do you agree with me? So when we say democracy in सगळ्यो गजाली इजिली मेळना, केन्ना केन्ना झगडचें पडटा. ते केन्ना केन्ना यूथ कितें आमकां सांगूंक सोदता पळय ते केन्ना केन्ना तेंच्या लक्षान येना आनी तेन्ना यूथ आंदोलनाय करची पडटा. डेमोक्रेसीन हें सगळें चलता. ते खातीर हांवें म्हटलां यूथ इज द फ्युचर ऑफ दीस वायब्रंट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. युवा गर्जना आयज तुमकां हो प्लॅटफॉर्म दिल्लो आहा. हो प्लॅटफॉर्माचेर तुमी तुमची कला, सगळ्याच्या आंगान भितर कितें ना कितें बरी कला आसता. सगळेच यूथ जे हिंगा आहा ते फर्स्ट क्लास ऑर डिस्टिंक्शन येना. म्हाका उगडास येता हांव जेन्ना यूथ आसलो तेन्ना जेन्ना हांव हायर सेकंडरीन आनी कॉलेजीन वयतालो तेन्ना आमी सदांच सेकंड क्लासूच येताले. जर तर आपले ड्रीम्स जे आहा तेजे मनान कितें आहा तो कितें करूंक सोदता तर त्या डायरेक्शनान चलत तो सारखे मार्गदर्शन घेवन चलत आपले वडिलांचे वो कोणे ताका बरें शिकयला मार्गदर्शन तेजे ओन एथिक्स एंड प्रिंसिपलान चलत जाल्यार तेजे ड्रीम्स जे कितें आहा फुलफील जावपाक केन्नाच फाटी उरचे ना. खऱ्यांनीच तोखणाय करपाची गरज आहा ह्या युथांची जे सत्कार करता जे लोकांनी बरें काम केल्लें आहा. आदी तेणी कितें तरी बरें काम केल्लें आहा. ह्या विलेजी खातीर माया विच इज अ व्हेरी पिसफूल विलेज. जेन्ना भितर सरलो हांव ब्रिज क्रॉस करून भितर सरलो इतले शांतीपणी दिसले की दिस इज अ व्हेरी पिसफूल विलेज. हिस्ट्री आहा ह्या विलेजीक आनी यू मस्ट बी द चेंज. द यूथ हॅव टू बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड, इन माया, इन गोवा.